काणयेचें नांव आसा दुष्ट दुशासन. आमच्या भारत देशांत खूब आदल्या काळार ल्हान ल्हान राज्य आशिल्लीं. तातूंतलें एक राज्य आशिल्लें हस्तिनापूर. थंयच्या राज्यालो व्हडलो पूत आशिल्लो धृतराष्ट्र आनी दुसऱ्याचें नांव आशिल्लें पंडू. धृतराष्ट्र हो जल्माचोच कुड्डो आशिल्ल्यान बापाय फाटल्यान पंडू राज्य चलोवंक लागिल्लो. पंडूक 5 पूत आशिल्ले. ते म्हळ्यार पयलो धर्म, दुसरो भीम, तिसरो अर्जुन, चवथो नकुल आनी 5वो सहदेव. तांकां पांडव अशें म्हणटाले. धृतराष्ट्राक दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुशल अशे 100 पूत आशिल्ले. तांकां कौरव अशें म्हणटाले. तांकां एक भयणय आशिल्ली. तिचें नांव आशिल्लें दुशाला. व्हड जातकूच पांडव आनी कौरव एकठांय शिकूंक आनी खेळूंक लागिल्ले. सगळ्या भुरग्यां भितर भीम हो मातसो मस्तो आशिल्लो. ताका खूब शक्त आशिल्ली. तो बाकीच्यांक कुसां लावन झगडटालो, पूण मनान तो खूब बरो आशिल्लो. भीमाची आडांगीपणां दुर्योधन आनी दुशासन हांकां मानवना जाल्लीं. ते ताका लागून भीमाचो दुस्वास करूंक लागिल्ले. अखेरेक तांणी भीमाचो कांटो काडचो अशें थारायलें. एक दीस दुर्योधन आनी दुशासन हांणी सगळ्यांनी मेळून वनभोजनाक न्हंयचे देगेर वचचें अशें थारायलें. सगळे तयार जाले आनी न्हंयचे देगेर गेले. थंय ते तरेकवार खेळ खेळ्ळे आनी दनपार जातकूच जेवपाक बसले. दुर्योधन आनी दुशासन हांणी कितें करचें तें थारायलें आनी मुद्दम जेवण वाडपाचें काम करूंक लागले. भीम आशिल्लो मुळांत खादोळो म्हूण दुशासन भीमाक आग्रो करूंक लागलो. भीमाक लाडू खूब आवडटाले. निमाणें दुशासनान विखात कालयल्लो लाडू भीमाक वाडलो. भीमान तो रोकडोच खालो. खावन जातकूच सगळे जाण मातशे आड पडले. सांजेचे परत खेळूंक लागले. भीमाक लाडवांत घाल्ल्या विखाची बादा जाल्ल्यान तो थंयच न्हिदून पडलो. आनी रात जातकूच सगळे जाण न्हिदल्यात तें पळोवन दुर्योधन आनी दुशासन हांणी भीमाक घट्ट बांदलो आनी व्हरून न्हंयेंत उडयलो. दुसऱ्या दिसा उठून पळयत जाल्यार भीम ना. फांतोडेर उठून तो घरा गेला आसतलो अशें चारूय भावांक दिसलें. पूण घरा वचून पळयत जाल्यार भीम ना. सगळ्यांक हुस्को जालो. कुंतीन विदुराक आपोवन कितें करचें काय म्हणून विचारलें. विदुरान कुंतीचो समज घालो आनी सांगलें, भिवू नाका गे, भीम परत येतलो. हेवटेन कितें जालें जाणात? भीम न्हंयेंतल्यान व्हांवत वता आसतना ताका सोरपांनी हाडायलो आनी थेट नागलोकांत व्हेलो. सोरपांनी घास मारिल्ल्यान भीमाचे वीख देंवले. विखान वीख देंवता. नागलोकांतल्यान नागाचो राजा वासुकी हाणें भीमाक अशें एक वखद दिलें जाका लागून ताचे बळगे 100 पटींनी वाडले. उपरांत भीम नागलोकांतल्यान घरा परतलो. ताका पळयतकूच सगळ्यांक भोव खोस जाली. फुडें जाल्ल्या महाभारत झुजांत भीमान दुशासनाक मारलो. अशा तरेन दुशासनान केल्ल्या कर्माची फळां ताकाच भोगची पडली.